ऐकूया नभोनाट्य प्रतिमा भंग बरोबर ज्योती कोकळकर. दादलो आणि बायल ही समाज रथाची दोन चक्रां अशें आमी म्हणत आयल्यात. पूण तशी केन्ना वागूना. एक चक्र घुंवता आनी एक घुंवना अशें जाल्ल्यान समाजाची आयज ही फरफट जाल्या. आयज देशाक स्वातंत्र्य मेळून 70 परस चड वर्सां जालीं, तरी देशाच्या राजकारणात बायलां उणी आसात. बायलां दादल्या सारकीच हुशार आसात, तरी आसतना ती फाटीं कित्याक? आनी ती फाटीं फकत राजकारणाच्या मळारूच ना, सामाजीक मळारूय ती फाटीं आसात. कांय जाणां मुखार पावल्यात हें 100% खरें आसलें तर गुणवत्तेन मुखार पावल्यात, संख्येन न्हय. बायलां कितलीय शिकूं, नोकरी करूं, वेवसाय करूं, कुटुंबाची जबाबदारी तांकां टाळूंक येवपाची ना आनी टाळपय न्हय. आनी ती जबाबदारी आमी स्विकारूंक जाय. कारण कुटुंबाचें आरोग्य सारकें दवरप हें फक्त आमच्या म्हणजे बायलांच्या हातांत आसा. मॅडम मॅडम हां येस, कितें बाय? मॅडम, तुमचें भाशण म्हाका खूब आवडलें. थँक्यू. मॅडम, ह्या म्हयन्याच्या जाग मासिकांतली तुमची काणी तुका आवडली? आनी कोणाकोणाचें वाचता तूं? म्हाका वाचनाची आवड. खूब लेखकांचें वाचता, चड करून स्त्री लेखकांचें. पूण तुमचें लेखन काळजाक भिडटा. तुमची वाणी आनी लेखणी दोनूय जबरदस्त आसा. जातीची भिरास मिरोवपी लोकांचें तुमी सामकें कानपटार दिलां. अशें? तुमचे काणयेचें नांव लेगीत कितलें सुंदर. जात आंधळे, सामकें मुदयेर थीक. तुजें नांव कितें? हॅलो मम्मा. हाय बेटा शिशीर. तू घरा कशी आयली? म्हाका ऑफिसान फोन केल्यार हांव व्हरपाक येतलो आसलो. तशी गरज पडली ना. कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी गाडयेची व्यवस्था केल्ली. मम्मा, कार्यक्रम कसो जालो? सुंदर, खरेंच सुंदर. म्हजें भाशणूय खूब जाणांक आवडलें. हें आतां कितें चल्लां? फाल्यां रेडिओचेर भाशण आसा, ताची तयारी. भाशण? जाल्यार तें बरोवपाक कित्याक जाय? आयज उलयल्या तशें उलोवपाचें. आरे, हें भाशण रेडिओचेर आसा. दिल्ल्या त्या विशयाचेर आनी दिल्ल्या त्या वेळे भितरूच उलोवपाक जाय. हेर भाशणां करता तसलें हें भाशण न्हय रे बाबा. कार्यक्रमाचें भाशण मातशें फाटीफुडें जाल्यार जाता, म्हणून रेडिओचें भाशण बरोवचें पडटा आनी तांकां तें भाशण पयलीं दिवचेंय पडटा. मम्मा, तुमी हांगासरले लेखक आजून पेनान बरयतात? म्हणजे? थंय अमेरिकेक लेखक हातांत पेनूच घेनात, स्वता कंप्युटराचेर बसून टायप करतात. खबर आसा म्हाका. आमचेय दीस येतले. मम्मा, संवय कर. हांव तुका शिकयतां. आमचे कंपनींत कांय नवे मॉडल्स आयल्यात. हांव तुज्या खातीर एक हाडूंक शकतां. आनी मम्मा, तुका मगे ताची सामकी गरज. तुजो कितलोसोच वेळ वाटावतलो. म्हज्या पुता, म्हज्या वेळाची कितली रे काळजी तुका. म्हज्या मनाची तयारी जातकूच मागीर तुका सांगता. सद्याक ह्या अक्षरा कडेनूच खेळटा. चाय चाय चाय, गरम चा घेयात मॅडम. तुम्ही आनी म्हाका लजेक मारक करतात. स्वता केली ती केली, हांगासर आनी कित्याक हाडली? हें पळय, च्या घोवान केल्यार जाता, पूण ती 4 चौगांक दाखोवंक जायना. बेटा शिशीर, तुका च्या हांगा हाडूं? नाका पप्पा, हांव भितर वचून घेतां. मम्मा, तुका हांव कितें खावपाक बी करूं? नूडल्स? कारण म्हाका तितलेंच कळटा. करूं? नाका रे बाबा. तुमी बापूय पूत सामकेच विटोवपाक लागले. कोण म्हजे खातीर च्या करता, कोण खाणां करता. कोणाकय सांगल्यार फट दिसपाचें. म्हटलें स्त्री स्वातंत्र्य म्हणटा तें हेंच. हांव पुराय तरेन फायदो घेतां. मम्मा, आमी हें ओगीच करिनात. आमकां खबर आसा, तूं खंयचे तरी मुलाखतींत आमच्या नांवाचो आनी आमच्या कामाचो मुजरत उल्लेख करतली. न्हय पप्पा? हय तर. ना जाल्यार आमकां प्रसिद्धी कशी मेळटली? आमकां कथा कादंबऱ्यो बरोवपाक कळना आनी ती भाशणांय करपाक कळना. अशें? कथा कादंबऱ्यो बरोवपाक कळना हें खरें.
पूण प्रोफेसर आशिल्ल्यान कथा कादंबऱ्यांच्यो वाद्रो विद्रो करपाक कळटा काय ना? ए मम्मा वॉट यू मीन वाद्र्यो विद्र्यो? इट इज प्युअरली क्रिटिसिझम. न्हय पप्पा, तुका कितें दिसता? अरे शिशीर, ह्या लेखक लोकांचें तशेंच. हांकां फकत तोखणाय आवडटा. टिका नाका, टिकाकारूय नाका. पूण पप्पा, मम्मा तशी न्हय आं. तुमच्या त्या इश्टान मम्माची नवी कादंबरी यशोदामिनी विशीं कितलें वायट बरयलां. कादंबरी खूब भडक जाल्या, पात्राची गर्दी जाल्या, कितें कितें. पूण त्या दिसा एका कथा झेल्याचें संपादन करपाक ते घरा आयिल्ले तेन्ना तांकां एका शब्दान विचारूं ना. वयल्यान मम्मान तांकां च्या करून दिलो काय ना. आनी वयल्यान शिरो. करेक्ट. आता बरोबर बंद. फाल्यां सकाळीं पळोवचें. आता सगळ्यात म्हत्वाचें काम. कसलें? म्हज्या 2 जिवा भावांच्या इश्टां खातीर हांव तांचे आवडीचें जेवण रांदतली. म्हज्या खातीर बिर्याणी. आनी म्हजे खातीर टोमॅटो सूप. आनी म्हज्या खातीर बरी पेज आनी खारो बांगडो. आसूं आसूं, ही म्हजी संस्कृती. तुका सगळ्यांक बेस बरें खबर आसा. प्रस्न आयचे चलयेचो. मॅडम हांव भितर येवं? यो यो, वेलकम. मॅडम घेयात. हे कितें? एका फुलाक फूल भेटयता. एक कळी म्हाका फूल भेटयता. वा, मानलें तुमकां. ओठार लायो कशी उतरां फुट्टात. आरत्याक परते, जुस्ताक जुस्त. आनी तुज्या ओठार लायो फुटना? तुवें येना फुडें म्हाका फुलां माळ्ळी ती? पूण तें वाक्य हांव 100 फावट पाठ करून आयिल्लें. हुशार आसा. मॅडम, हांवें तुमकां डिस्टर्ब करूं ना न्हय? तुमची परवानगी घेनासतना आगंतूक कशें आयलां? ना ना. हो पेपर पळयात. तुमच्या कालच्या कार्यक्रमाचो फोटो आयला. मॅडम, तुमी म्हाका वळखली? वळखलें. कांयच्या कार्यक्रमाक मेळिल्लें न्ही? तुजे सारके चलयेक कोण विसरत? थँक्यू मॅडम. तुमच्या तकलेंत हांव उरलें म्हळ्यार अजापच. भोंवतणी कितली गर्दी आसता. सगळीं तुमचे कडेन उलोवपाक धडपडटात. सगळ्यांकूच तुमची वळख जाल्ली जाय. तशी मेळिल्ली सगळींच जाणां म्हज्या लक्षात उरनात. पूण तुजे सारकी एखादी सुंदर चुणचुणीत चली नक्कीच लक्षात उरता. खरें? हांव म्हाका भाग्यवान म्हणटा. पूण तुवें तुजें नांव सांगलें ना. कालूय आनी आयजूय. सलमा. सलमा खान. हॅलो मम्मा. शिशीर, तुवें ब्रेकफास्ट घेतलो? हय मम्मा. मम्मा, तुका वतना रेडिओ केंद्रार सोडूं? रेडिओ केंद्रार ना रे, अजून वेळ आसा. आनी म्हजें भाशण अजून खंय पुराय जालां. तुमची वळख करून दिता. शिशीर, हे सलमा खान, म्हजे साहित्याचे चाहते. आनी सलमा हो म्हजो अपूर्बायेचो पूत. कंप्युटर इंजिनियर आसा. अमेरिकेक सावन शिकून आयला. हॅलो सलमा. हॅलो. बरें मम्मा, हांव वता. बरें, बेगीन यो. सलमा, सांग बाय, म्हजे कडेन कसलें काम आसलें? खरेंच मॅडम, काम कसलेंच ना. कितल्या दिसा सावन तुमची वळख करून घेवपाक सोदतालें. हांव तुमचें एक वाचपी. जाय जाल्यार म्हजी परिक्षा घेवपाक शकतात तुमी. आतां तुमची खंयची कथा कितल्या नंबराच्या पानाचेर आसा तें अचूक सांगूंक जावचें ना. पूण दर एके कथेचें कथानक आनी पात्रांची नांवां सांगूंक शकतलें. बरें. मॅडम, हांव फक्त तुमचें साहित्य वाचता अशें न्हय, तर हांव तुमकां खूब मानतां. बरोवप आनी उलोवप ह्यो 2 वेगवेगळ्यो कला. तुमकां न्ही वाणी आनी लेखणी त्यो बऱ्यो सादल्या. आनी ह्या खातीरूच तुमचें व्यक्तिमत्व फुल्लां. पुरो पुरो. खूपच तोखणाय करपाक लागले. चल, च्या घेता मगो तूं? ना मॅडम, हांव वतां. राव गो, इतली ताकतीक कित्याक? म्हजे खातीर न्हय, तुमचे खातीर. तुका च्या दिले बगर कशें धाडूं? तुमी च्या करतली? म्हणजे च्या कोण करता तर? तशें न्ही. ज्या हातांतल्यान कथा कादंबऱ्यो निर्माण जाता त्या हातांतल्यान च्यावूय तयार जाता. तूं उलयता तें पळयल्यार तुका च्या न्हय तर दुदान न्हाणोवचेशें दिसता. मॅडम, म्हजें एक आयकशात? एक कित्याक? 10 आयकन. सांग. तो पेपर आनी पेन म्हजे लागीं दियात. च्याचे मागीर पळोवया. तुमी सांगीत चला, हांव उतरावन घेतां. तुमचें देवूय अशेंच ग्रंथ सांगतालें न्हय? तुमी म्हजे खातीर देवूच. सांगात. सलमा, वेद सांगपी देव आसताले आनी बरोवन घेवपी देवूच आसताले. ना ना, सॉरी मॅडम. हांव तसलें कोण न्हय. सांगात मॅडम, हांव बरयतां.
आयज आसूं दुसऱ्या फावटी केन्नाय. परवा सांजवेळा 6 वरांचेर म्हजें भाशण आसा रेडिओचेर. आयक आं. बरें मॅडम, हांव वचूं? च्या घेनाच म्हणटा. आणि आतां आयकात, आश्विनी तळावलीकर. उलोवपाचो विशय आसा म्हजे कल्पनेंतलें आयचें तरणाटें चली. म्हजे कल्पनेंतले आयचे तरणाटे चली. कालचे चली कशें आशिल्ले तें तुमकां बेस बरें खबर आसा. प्रस्न आयचे चलयेचो. आयचे चली कालचे चलये सारकी आसूंक फावना. कारण काल आनी आयज हांचे मदीं जसो फरक आसा तसो ह्या दोनूय चलयां मदीं फरक आसपाक जाय. आपल्या पांयार उबी रावन आपलो फुडार घडोवपी, दुसऱ्यांच्या आदारान वयर सरपी पानवेलीची देख आमकां नाका. आमकां देख जाय स्वतंत्र रितीन वयर सरपी माडयेची, कुळागरांतली माडी. हांव म्हज्या भाशणाची तयारी करीत आसतनाच एक तरणाटें चली म्हजे कडेन आयलें. नांव सलमा. म्हजी चाहती, म्हजे वाचपी, म्हजी भाशणां आयकुपी. म्हाका दिसलें कला साहित्याची आवड आशिल्लें चली नक्कीच सुखवस्तू घराण्यांतलें आसतलें. पूण चवकशी करतकूच समजलें अनाथ चली. आवय बापूय हाच्या भुरगेपणांतूच मेली. हागेले पयसुल्ल्या मामान हाका ल्हानाचें व्हड केलें. एका वाचनालयांत काम करून हे भुरगे आयज कॉलेज करता. साहित्याची ओढ सांबाळून दवरता. ताच्या मुखामळार केन्नाच दारिद्र्याची कसलीच खूण ना. स्वावलंबी मनशाकूच असले तेज लाभता. म्हज्या कल्पनेंतले आयचे तरणाटे चली हे अशें आसपाक जाय. कोण? अरे सलमा, यो. मॅडम, फक्त 5 मिनटांच तुमकां डिस्टर्ब करता. काल तुमचें रेडिओ वयलें भाशण आयकलें. मॅडम, आयज हांव धन्य जालें. तुमच्या भाशणाचें हांव विशय जातलें. रामान फातराक हात लायतकूच ज्या फातराची अहिल्या जाल्ली न्हय, म्हाकाय आज तशेंच दिसलें. हांव फातर आशिल्लें, तुमच्या उतरांनी मनीस जालें. ना सलमा, अहिल्या फातरानूच आशिल्ली. तशें तुजें सगळें तेज तुज्यातूच आशिल्लें. हांवें तुका ताची जाणीव करून दिल्या. ही जाणीव फक्त तुका न्हय तर समाजाक. तुमच्या उतरांनी कितलो धीर आयलो. अशें दिसता तुमच्या धीराच्या आदारान केदोय दर्या पेंवन वचपाक जातलो, कितलोय उंचलो दोंगर चडून वचपाक जातलो. मॅडम, अंदूच्या चेतना दिवाळी अंकांतली तुमची कथा अशाच विशयाचेर आसा न्ही. तुमच्या भाशणा सारकीच ती कथा वाचतकूच जगपाक उमेद मेळटा. म्हज्या लिखाणांतल्यान, उलोवच्यांतल्यान जर अशी कोणाक प्रेरणा मेळटा जाल्यार हांव म्हाका भाग्यवान समजन. खरेंच मॅडम, तुमचीं उतरां आयकून म्हाका 10 अतीचें बळ आयलें. मॅडम, येता हांव आं. तुमचो खूब वेळ घेतलो. यो, बेगीन यो, वाट पळयता. बरयता तुका डिस्टर्ब जायना न्हय? कितें आसा? शिशिराक आयज एक प्रपोजल आयलां. हांवें फोटो आनी बायोडेटा घेवन दवरलो. हो घे. पळोवया. हो तुमी घेवन दवरलो? म्हणजे शिशिरा खातीर हें प्रपोजल? हाचो विचार करपाचो जाल्यार फाटली इतली प्रपोजलां कित्याक नाकारपाक जाय आसली? म्हाका दिसलें घरा घेवन आयिल्ल्या मनशाक भायले भार परतो बरोबर न्हय. घडये हें पसंत पडुये ताका. पसंत पडपा सारकें कितें आसा? तुमी फोटो तरी पळयला सारको? हो बायोडेटा वाचला तरी? 6 भावंडां मदली ही 5वी चली. 4 भयणांची लग्नां जाल्यात. जाल्यार कितें जालें? 4य लग्नां करतासर आवय बापायक नाका पुरो जाला आसतलें. तशेंच जावं येता. आवय बापायची एकली एकसुरी चली आशिल्ली जाल्यार विचार करूं येतालो. आमच्या लग्ना वेळार तसो विचार केल्लो जाल्यार? हांव जाणाच आसलें तुमी म्हाका त्रोस मारतले म्हणून. खऱ्यांनीच तशें न्हय आश्विनी. आमची गजाल वेगळी. आमचें लव्ह मॅरेज. प्रेम विवाहांत असल्या गजालींक पर्याय नासता.
पूण प्रपोज मॅरेजीत विचार करूं येता न्ही. हांव म्हणटा हे बाबतींत शिशिराक विश्वासान घेतल्यार कशें. म्हाका दिसता हो विशय हांगा सोंपिल्लो बरो. हाय मम्मा. आयलो आयज मातसो बेगीन आयलो. हय. च्या करूं? काय अर्द वरा भितर जेवणूच करया. तू काय जाय तशें. बाय द वे मम्मा, तुजें मॅन्स सर्च फॉर मिनींग हें पुस्तक लायब्ररीत मेळना. आसूं न्ही, कोणे तरी वाचपाक व्हेला आसतलें. दुसऱ्या फावट वता तेन्ना मेळटलें. वाचपा सारकें पुस्तक आं तें. तुजो हो सकारात्मक दृश्टिकोन म्हाका सगळ्यांत चड आवडटा. तुवें तें पुस्तक वाचलां. हय, संदर्भा खातीर जाय आशिल्लें. आनी म्हजो हो सकारात्मक दृश्टिकोन ह्या पुस्तकांनीच दिला. जाका कोणाक वाचपाक कळना वा जमना ताणें जो नेमान वाचता ताजो सांगात धरचो. खरें म्हणल्यार शक्य आसा जाल्यार मनशान पुस्तकाचोच सांगात धरचो. खरो सत्संग. मम्मा, सत्संग ह्या उतराचो नेमको अर्थ कितें? सत्संग म्हळ्यार बरो सांगात. ज्या सांगाताचो तुजेर बरो सकारात्मक प्रभाव पडटा तो सत्संग. ज्या सांगातान तुजी वाड जाता, तुका आनंद मेळटा, जगपाक उमेद मेळटा, प्रेरणा मेळटा, आपलो दृश्टिकोन बदलता. खरें म्हळ्यार आमचो दृश्टिकोन पुस्तकूच विशाल करतात. तुजेर पुस्तकांचो प्रभाव पडला तर? हय तर, म्हजें व्यक्तिमत्व पुस्तकांनीच घडयलां. म्हाका वेगळी नदर दिल्या. सगळ्या गजाली कडेन तटस्थपणान पळोवपाक शिकयला, विचार मांडपाक शिकयला. म्हज्यांतलो आत्मविश्वास पुस्तकांनी जागो केला. पुस्तकां आमचें अणभव विश्व समृद्ध करता शिशीर. मम्मा, तेच खातीर तूं खंयच्याय विशयाचेर उलोवपाक शकता आनी बरोवपाकूय शकता. न्हय मम्मा? आय एम सो प्राऊड ऑफ यू. ना रे शाण्या, हांव फकत म्हज्या तांकी प्रमाण विचार मांडटा. लेखकान तरी नेमान वाचपाकूच जाय. एक वेळ बरयना जाल्यार कोताक येता, कमी बरयल्यार जाता, पूण वाचन मात करपाकूच जाय. पूण फक्त वाचूनच, आय मीन वाचना व्यतिरिक्त लेखकान आनी कितें करपाक जाय? मनन आनी चिंतन. 100 पुस्तकांतल्यान 100 विचार वाचले जाल्यार निदान 50 दीस तरी मनन करपाक जाय. विचार करपाक शिकपाक जाय आनी आपलो विचार मांडपाक कळपाक जाय. आनी तो विचार दुसऱ्यांक पटलो ना जाल्यार? मननांतल्यान आयिल्लो विचार हो परिपक्व आसता आनी तो सारकोच आसता. खऱ्यांनीच मम्मा? हय, पूण तुवें तो विचार धीटपणान मांडपाक जाय. कसलीच भीड मुरवत दवरिनासतना. जाल्यार विजय तुजोच जाता. आनी मनशाच्या प्रभावाचें कितें? अर्थात प्रभावूय तितलोच म्हत्वाचो. एका मनशा खातीर जर तूं बदलता वा जिवीत जगपाक प्रभावीत जालो जाल्यार तें तितलेंच म्हत्वाचें. पूण अशी प्रभाव पाडपी मनशां खूब कमी आसतात रे. मुळात स्वतंत्र विचार करपी, विचार तटस्थपणान मांडपी मनशां कमीच आसतात. पूण तूं तातूंतली हा मम्मा. तुजे दर एक विचार सगळ्यांक पडटात. कारण तुजे विचार कितले परिपक्व जाल्या. देव देवस्पण, श्रद्धा अंधश्रद्धा, जात धर्म ह्या विशयी तुजे विचार वाचतना मनीस कितलो बदलता. हय. कितले बरे तरेन तूं तें मांडटा. खरें म्हणल्यार तुका ह्या खातीर डॉक्टरेट दिवपाक जाय. अब्बा. हय, ती म्हाका तूच दी, बरी सून हाडून. मम्मा, आय विल. म्हाका तुज्याच विचारा कडेन जुळपी चली जाय. पुस्तक मेळ्ळें? त्या कपाटात पळय. सलमा. आयलें मॅडम. अगो, रडपाक कितें जालां सलमा? सॉरी मॅडम, तुमची ही कथा वाचतालें. अचळत दोळ्यांत दुकां आयलीं. खंयची कथा? मॅडम, ही कथा तुमी कोणाचेर बरयल्या? कोणाचेर म्हणजे? ही कथा बरयतना तुमच्या दोळ्या मुखार कोण आशिल्ली? कोण म्हणजे? मॅडम, ही कथा म्हजे माक आनी मावशेक ज्युस्तू लागता. तांची दोगांयची जीण अशीच आशिल्ली. तांणी बी खूब सोंसलां. त्यो दोगूय बऱ्यो गायताल्यो. तांच्यो बऱ्यो मैफिली रंगताल्यो.
पूण म्हज्या माक त्याच जिणेची उपगण आयिल्ली. संवसाराच्या जिविताची ओड लागिल्ली. तिणें लव्ह मॅरेज केलें. म्हजो बापूय मुसलमान, खूब भावार्थी. पूण गरिबीन तांचे जिणेची खूब परवड जाली. जाती धर्माच्या नांवान तांचे खूब हाल जाले. मावशेची तीच गत जाली. त्या दोगांकूय जातीच्या सोरपांनी डंक मारून मारून खाली. जशें हे कथेंत बरयलां सामकें तश्शें तांगेल्या जिवितांत घडिल्लें. अरे, म्हाका तुमची ही गजाल खबर नासली. हांवें ही कथा बरयतना कल्पनेक वास्तवाची जोड दिल्या, इतलेंच. तुमकां बरी सादल्या. सोंपेपणी साधूना. जाणा सलमा, ही रुढींची बंधना, ह्यो नश्ट्यो प्रथा, हे जातीचे वेटाळे सहजतायेन सुटप शक्य ना. ते तोडपाक आंगात एक खेरीज शक्त आसची पडटा. खरेपणी तें एक झूज आसता. आपल्या तत्वा खातीर तें लढचें पडटा. तशें हांव लढलां. देखूनच ते संबंदी हांव अधिकारान बरोवंक शकता, उलोवंक शकता. म्हणजे तुमकांय अशें कितें सोंसचें पडलां? हय तर, खूब कितें. हांचे म्हळ्यार शिशिराच्या बापायच्या घराणें मोठें गिरेस्त, नांवाजतें. बापूय दोतोर आनी समाजसेवक. तरी लेगीत आमच्या लग्नाक विरोध जालो. कारण जात. ती एके उंचेले जातीची आनी हांव एके सकयले जातीचें. आनी गरीब. कॉलेजीत शिकतना आमचो मोग जालो. म्हजे खातीर ताणें घर सोडलें. ताणी घर सोडटना आमच्या दोगांयच्याय हातांत आशिल्लें फक्त एक शुन्य. आनी कांयच ना. मागीर त्या शुन्यांतल्यान एक संवसार उबो जालो. ते प्राध्यापक जाले, हांव लेखिका जाली. आमगेर शिशीर जल्मलो. तेन्ना आमचे संबंद सुदारले. माय माव येवपाक लागली. आमची सगळ्यांची खूब तोखणाय जावपाक लागली. चड शिशिराची, कारण तो हुशार, बापाय सारको देखवो, स्वभाव मोवाळ, नम्र. ताका आमी अमेरिकेक धाडून शिकोवन हाडलो. आपणालें घर सोडपाचो एकूच निर्णय तांचो, म्हळ्यार शिशिराच्या बापायचो आसलो. म्हज्याच खातीर ताणें तो घेतिल्लो. पूण उपरांतचे सगळे निर्णय हांवें घेतले आनी तडीक पावयले. मॅडम, तुमी आसात तशी करारी धडाडीची. पूण म्हाका एके गजालीचें अजाप दिसता. कसली गजाल? तुमी इतलें सोंसलां, पूण ताची कोडसाण तुमच्या सभावांत मात लेगीत ना. तुमी इतलें रचलां, निर्माण केलां, पूण ताचो कुसकूट लेगीत तुमकां अहंकार ना. अशें? मॅडम, तुमचे संगतीन हांव घडत आसां. तुका बरो फुडार आसा. तूं ज्या घरात पावतले त्या घराचें नंदनवन करतलें. हॅलो मम्मा. हॅलो सलमा. हॅलो बेटा. हाय मॅडम, हांव आतां येवं? यो. तुवें जाय तेन्ना येवपाचें. जाय तेन्ना? सद्दां न्हय. यो यो. खरेंच सद्दां यो. तुवें म्हजें मन जिखलां. मॅडम आसात? हय बसा. आपयता. येस. हांव पत्रकार. अरे, सांगिल्ल्या वेळा परस खूब बेगीन आयले. बरें केलें. हय मॅडम. आमचे दैनीक एक खाशेली पुरवणी काडपाक सोदता. वेगवेगळ्या सामाजीक विशयांचेर आमी एक प्रश्नावळ तयार केल्या. समाजांतल्या मुखेल अशा घटकांची हे खातीर निवड केल्ली आसा. एक सामाजीक जाणिवेची प्रतिभा संपन्न लेखिका म्हणून संपादकांनी तुमची निवड केल्या. धन्यवाद. तर प्रश्नांक सुरवात करूं? हय, बरे भशेन. सलमा, यो. हे म्हजें लेखनीक. ताका म्हजी मुलाखत आयकुपाक जाय. मॅडम, सरबंद घेयात. तुमी घेयात. मागीर मुलाखतीक सुरवात करा. धन्यवाद. तर मॅडम, पयलो प्रश्न असो. समाजांत बायलांची उपेक्षा जाता अशें तुमकां दिसता? आदल्या सारकी जायना हें खरें. पूण जी कांय प्रमाणात जाता तीय बी नश्ट जावपाक जाय. बरें. बायलांक दिल्ल्या स्वातंत्र्या विशीं तुमचें कितें मत? बायलाक स्वातंत्र्य कोणी दिलां? आनी स्वातंत्र्य दिवपी कोण? दादले? तांकां हो अधिकार कोणी दिला? बायलांक जें स्वातंत्र्य लाभलां तें तांणी आपणाले कर्तबगारीचेर मेळयलां. व्यक्ती स्वातंत्र्या विशीं तुमचें मत सांगात.
दर एका मनशाक व्यक्ती स्वातंत्र्य आसा. जशें दादल्यांक तशें बायलेक, भावाक तशें भयणीक. दर एकल्याक लग्न स्वातंत्र्य आसा. ऑफकोर्स आसूंकूच जाय. तो दर एकल्याचो हक्क. व्यक्ती स्वातंत्र्य आनी लग्न स्वातंत्र्य ह्यो दोनूय स्वातंत्र्याचो उपभोग हांवें घेतला. हांव हे गजालीचो पुरस्कार करतां. बरें. हुंडो, डावरी, कायद्यान ताचेर बंदी आसा. ताचें पालन जावपाक जाय. ह्यो रूढी पूर्ण अर्थान नश्ट जावपाक जाय. आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय लग्नाविशीं तुमचें कितें मत? आंतरजातीय आनी आंतरधर्मीय लग्नाक उत्तेजन मेळपाक जाय. अशा लग्नाक लागून जातीभेद आनी धर्मभेद बेगीन पयस जावंक पावतलो. सद्याक समाजात उक्तेपणी आणि छुपेपणी जो जातीभेद चलता ताचेर तुमचें मत सांगशात? जाती ह्यो आडेच्यो. त्यो मनशांनी तयार केल्या. मनीस हो परिवर्तन घडोवपी प्राणी आसा. ज्यो जाती मनशान निर्माण केल्या त्यो नश्ट करपाचो ताका पुराय अधिकार आसा. ओके, थँक्यू मॅडम. बरें, येता. थँक्यू. सलमा, कशी जाली मुलाखत? म्हजी प्रतिक्रिया? मॅडम, तुमकां हांव एक प्रश्न विचारूं? कसलो प्रश्न? मॅडम, तुम्ही म्हाका तुमची सून करून घेशात? कितें? हय, हांवें विचारलें, म्हाका तुमची सून करून घेशात? सलमा, आता तू वच. आता म्हाका वेळ ना. हॅलो मम्मा. हॅलो सलमा. अरे कितें जालें? सलमा सलमा म्हजी फकाणां करिना मू. हय, फकाणांच आसतली. सलमा येदें व्हडलें धाडस करूंकूच शकना. नाका सलमा, नाका. जावं खऱ्यांनी जावं फकाणांनी. आनी कितेंय माग, पूण तें मागूं नाका. अगो अश्विनी, ही पत्रां आमंत्रणां थंयच पडिल्ली. आनी एक सांग, आयज सलमा येवंक ना? हा? हय, सलमा. सलमा? सलमा कितें? सलमाचेच येवजितालें. कितें येवजितालें? काय ना, काय ना. तुमी कॉलेजीत वचनात? हांव लॅक्चर सोंपोवन आयलो. पूण तुजें कितें जालां? घुस्पाल्या भशेन दिसता. कसली नवी कथा काय कादंबरी येवजिता? विश यू गूड लक. यो सलमा. मॅडम, कालचोच प्रश्न हांव परत घेवन आयलां. आयज तरी म्हज्या प्रश्नाची जाप तुमी दितली अशें हांव आस्त धरतां. सलमा, सलमा समजून घे. लग्न हो दर एकल्याचो हक्क. तें दर एकल्याचें स्वातंत्र्य. तें हेरां खातीर. म्हणजे? ह्या घरांत सगळें तुमचे इच्छेनच जाता. तुमच्या मनात नासल्यार कांयच घडूंक शकना. म्हाका शिशिराक विचारचें पडटलें. ताका विचारपाची गरज ना. गरज ना? म्हणजे? शिशिराक सगळें खबर आसा. कितें? आमी दोगांयनी आमच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचो वापर केला. आतां तुमकां सगळें सांगपाकूच जाय. म्हजी आनी शिशिराची वळख लायब्ररींत जाली. तो सदांच तुमच्या खातीर पुस्तकां व्हरतालो, हाडटालो. 1 वर्स जालें ते गजालीक. ए शिशी, तुज्या पप्पाचें म्हाका खबर आसा रे. पूण तुज्या मम्माचो म्हाका भंय दिसता. तिची आमच्या लग्नाक मान्यता आसतली मरे? तिची मान्यता कित्याक आसची ना? म्हाका खबर ना. फक्त दुबाव येता. म्हज्या मम्माचेर ओगीच दुबाव घेवं नाका. ती जशी उलयता तशी वागता. तिचे कडेन दाखयली पळय कांय ना. तशें जाल्यार बरेंच जालें.
आनी तुका दुबाव आसा जाल्यार तूं मुद्दम म्हज्या मम्माची परीक्षा घेवन पळय. तुज्या मम्माची आनी हांव परीक्षा घेवं? तशें जाल्यार हांवूच आमच्या लग्ना विशीं मम्माक विचारता. नाका नाका, कित्याक? तें धाडस हांवूच करतां. हांवूच तिका पयलीं मेळटा. सून म्हणून न्ही, एक चाहती म्हणून. एक प्रतिभावान लेखिका म्हणून सदांच तिका हांव मानत आयलां आनी तिचो म्हाका खूब अभिमान. म्हणून पयलीं हांवूच तिका मेळटलें, एक चाहती म्हणून. शिशीर जाणा मरे, एक चली आवडलें म्हणटकच तें मागीर चली कशेंय आसूं, गरीब श्रीमंत जातींतलें पातींतलें, तें विचारपाचें धाडस आयज मेरेन चलेच करीत आयल्या. पूण आयज हांव जावन तुका तुज्या मम्मा कडेन मागतलें. पळयतां ती म्हाका तूं दिता वो ना. कित्याक दिवची ना? तिच्या इतलो तूं म्हजो तितलोच मोग करता. हय शिशीर, हांवें तुका प्रेमान जोडलां. तुज्या मम्मीकूय तशेंच जोडूंक सोदता. ओ, मॅडम, आतां तुमकां सगळें समजलां आसतलें. हय, समजुपाक जाय ताचे परस अदीक समजलां. मागीर मागीर कितें? हां, तें कितें तुज्या ग्रंथालयांतलें पुस्तक उखल्लें दिलें? मॅडम, तुमचो राग म्हाका कळटा. पूण त्या रागा भरशी तुमी पुस्तकाचो अपमान करिना मू? कारण त्याच पुस्तकांनी तुमकां येदी व्हड केल्या. म्हजें व्हडपण म्हाका खबर आसा, पूण म्हज्या व्हडपणाक मापा लावन तें मेजपाचें धाडस केलें तुवें? हय, केलें खरें. ते खातीर तुमची चूक मागपाक जाय. पूण ही चूक हांवें एकल्यानूच करूं ना. ताळी एकाच हातान वाजना मॅडम. कितलें कितलें म्हण खालतेपण भोगयतलें. आनी कित्या खातीर? चल्याची आवय म्हणून? तुमकां खालतेपण भोगोवपाचो म्हजो हेतू निखालस ना. तुमकां तशें दिसता जाल्यार म्हाका माफ करात. येता हांव. राव, म्हजो निर्णय हांव तुका फाल्यां सांगता. मॅडम, आयज कित्याक न्हय? तो बरोय आसूं येता, वायटूय आसूं येता. म्हज्या मनाची तयारी आसा. पूण म्हाका म्हज्या मनाची तयारी करपाक जाय. फाल्यां, प्लीज. शिशीर, शिशीर, तुजे विशीं कितें कितें येवजून दवरिल्लें. तेच खातीर तुका अमेरिकेक शिकूंक धाडिल्लो आनी तुवें हें कितें पदरांत घालें? अरे, तुका मोग करपाक आनीक चलयो नाशिल्ल्यो. सलमा, सलमाची निवड केली तुवें. कसले कावेबाद चली, कितले लबाड, काय हुशार. अश्विनी, अश्विनी, हां? म्हाका उदक कित्याक सोदतालें? सहज शिशिराचे सोयरिकी विशीं उलोवपाक. हां, तें प्रपोजल हांवें परतिलें. लग्नाचो तूं हुस्को करूं नाका. ताका सोयरीको येतल्यो कितल्यो. फकत तुका पसंत पडपाक जाय. फाल्यांच एक प्रपोजल येवपाचें आसा. पयलींच नाका म्हणून सांगात. कित्याक? तुवें खंयची चली बी पसंत केल्या काय कितें? ना. पूण म्हाका एक सांगात, तुमचे नदरेन शिशिराक कसली चली जाय? अरे, हो प्रश्न म्हाका विचारता? खरें सांगूं, हांवें हाचेर विचारूच करूं ना. तो डिपार्टमेंट तुजो अशें मानून हांव बिंदास्त आसां. तुमी चल्याचे बापूय. तें जालेंच. पूण फकत बापूय म्हणून हांव म्हजें मत तुमचेर लादूंक शकना. कारण दर एकल्याक आपलें मत आसा, स्वातंत्र्य आसा. त्याच बरोबर एक लेखिका म्हणून तुका एक सामाजीक प्रतिश्ठा आसा. शिशिरा खातीर चली निवडटना ह्या सगळ्या गजालींचो विचार जावंक जाय. थोड्या भितर सांगपाचें जाल्यार शिशिराक चली आनी तुका म्हाका सून जाय ती सलमा सारकी. कितें? ओ सलमा लेगीत. चलात, तुम्ही तुमच्या फायच्या लेक्चराची तयारीक लागात. तू कादंबरीच्या मुळात असं दिसता. हांव म्हज्या निर्णयाचेर ठाम आसां. पूत म्हजो, म्हज्या रक्तामासाचो. ताजो फुडार थारावपाचो अधिकार म्हाका आसा.
तुजो घोव होय कोणाच्या तरी रक्तामसाचोच आशिल्लो. ताचो फुडार थारावपाचो अधिकार ताचेय आवयक आशिल्लो. मागीर तुवें तो कित्याक झोमून घेतलो? हांवें कोणाचो अधिकार झोमून घेवंक ना. म्हाका तो लाबिल्लो. आतांय तशेंच जावं येता. ना ना, म्हजो पूत म्हजे मर्जेत आसा. तो आवय म्हण तुज्या मर्जेत आसा आनी प्रियकर म्हण सलमाच्या मोगात आसा. मोग न्हय, मोहब्बत. हांव जात मानिना. ह्या संवसारात भुरगेपणा सावन हांवें जायतीं झुजां खेळ्ळ्या आनी दर एक झूज हांव जिखल्या. म्हजे खातीर सगळीं झुजां जिखपा खातीरूच आशिल्लीं. हेवूय झूज हांव जिखतली, कारण घरात सगळे निर्णय फक्त म्हजेच आसतात आनी दर एक झूज हांव जिखलां. तुज्या आत्मविश्वासाक अहंकाराची बेनुल्ल जाल्या. आनी जाणा जा, त्या सगळ्या झुजांत आनी ह्या झुजांत फरक आसा. कसलो फरक? त्या झुजांत तुज्या हातांत तरेकवार शस्त्रां आशिल्लीं. येता त्या दुस्मानाचेर तूं ती शस्त्रां शेवटून मारताली. नेम अचूक लागतालो आनी तूं जिखताली. आतांय तशेंच जातलें. ना ना, जावचें ना. कारण तुजी सगळीं शस्त्रां दुसऱ्यांच्या हातांत पावल्यात. तुवें वर्तमानपत्राचेर लेख बरयले, मासिकांनी काणयो बरयल्यो, सभांनी भाशणां केलीं. तुजें उत्तरान उत्तर लोकांनी मेजून मापून घेतलां. तुवें जातीचो धिक्कार केला. तुवें गरिबाविशीं काकूट आनी सहानुभुती उक्तायल्या. तुवें व्यक्ती स्वातंत्र्य आनी लग्न स्वातंत्र्याचो पुरस्कार केला. तुजीं मतां आनी विचार जग जाहीर जाल्यात. आतां खंयच्या तोंडान तूं ना म्हणटली? मागीर मागीर हांवें कितें करप? शस्त्रहीन वीर जें करता तें तुवें करप. शरण वचप. ना ना, तें शक्य ना. यो यो. हो पेपर. ह्या पेपराचेर तुमची त्या दिसाची मुलाखत फोटो सयत आयल्या. घेयात. तो पेपर मागीर पळयता. पयलीं म्हजे सुनेची मातशी अपुरबाय करता. हांव म्हजे सुनेचें स्वागत करतां. थँक्यू मॅडम. मॅडम, तुम्ही सून जोडली, पूण एक इश्टीन मान पगडायली. बरोबर. सादी इश्टीण न्हय, एक कावेबाज धूर्त इश्टीण वगडायली. हांव कावेबाज, हांव धूर्त खरें, पूण तुमी कशी इतली निसरली? निसल्ली? हय तर, निसरलीच. म्हज्या मनात जी तुमची प्रतिमा निर्माण जाल्ली ती भंगली. तिका वेर गेली. कशी तर? तुमचो निर्णय सांगपाक तुमकां 3 दीस लागले. हरशी तुमी रोकडो रोकडो निर्णय घेवपी. एखादो विचार पटलो ना पटलो जाल्यार आर्थ्याक परतें. तशें जालें खरें. कारण हांव पडली आवय. तुज्या सारकी आंकवार तरणे आशिल्ले जाल्यार रोखड्या रोखडे निर्णय घेवपाचे. मागीर तो निर्णय अविचारी लेगीत जावं. आनी सलमा, म्हजे 3 दीस वयर काडटा. तुजो निर्णय म्हाका सांगपाक तुवें 1 वर्स लायलें ना? तुका 1 वर्स फावता जाल्यार म्हाका 3 दीस फावना? सॉरी मॅडम, हांव चुकलें. पूण तुमी इतल्यो व्हडल्यो लेखिका, विचारवंत, तुमचे कडेन वळख करून घेवपाकूच म्हाका इतले दीस लागले. तुमच्या सहवासान हांव प्रभावीत जालें. घडये भुलूसनय गेलें. तुमी केन्नाच खंयच चुकूच शकना आनी केन्नाच चुकूय ना. सॉरी मॅडम. मॅडम न्ही, शिशिराची हांव मम्मा. आनी म्हजी अम्मा. हॅलो मम्मा. हॅलो सलमा. चोरा हॅलो हॅलो करून हांगा म्हाका गाडव केलो. सॉरी मम्मा. चाय चाय, गरम गरम. पप्पा, तुमी च्या केलो आनी सगळ्यां खातीर? कित्या खातीर केलो सांग? तें आनी सांगपाक जाय? मना सारकी सून मेळ्ळ्या त्या खोशये खातीर. नाच जाल्यार बरी सुने परस म्हजे बायले खातीर. एक लेखिका जशी उलयता, जशी बरयता, तशीच ती वागताय बी म्हणून. हय पप्पा. अश्विनी,
या आनंदाच्या प्रसंगार तुझ्या दोळ्यांत दुःख कित्याक? तुमच्या सगळ्यांच्या नदरेंतल्यान सकल देंवलें ना म्हणून. आताच तुम्ही ऐकले नभोनाट्य प्रतिमा भंग. हातून वाटो घेवपी कलाकार कमलनाथ, नामदेव नायक, शिशीर, उगम शशिकांत जांबावलीकर, सलमा, गेरुशा करंडे, पत्रकार आणि निवेदक अभिजित एकावडे आणि अश्विनी, सिद्धी उपाध्ये. बरोवपी ज्योती कोकळकार आणि सादर करपी साईश देशपांडे.